Just imagine. विसावा उपरांत तुमचे स्वागत मित्रांनो. चड टाइम वेस्ट करिनासतना कामाक लागोया आमच्या जे आमचे काम आसा ते. सर फायनली कितें थारले तुमचे टुरिस्टांनी बिकिनी घालप काय घालप ना? वी आर वर्किंग ओवर इट. ओ अजून फायनल जायना. हो तिडो सोडोवपाक तुम्ही खंय स्वता मध्यस्थी केल्या मदीं पडल्या खंय अशें आमी आयकलां खरें? आमी मिडियावाले सदांच बॉब मारतात. बॉब हो आतां ऑथरायज शब्द असेंब्लीन खूब जाण वापरता. सो बॉब इज अ ऑथरायज शब्द. आय कॅन यूज इट इन माय प्रोग्राम ऑल्सो. आमी मिडियावाले सदांच बॉब मारतात. ते प्रश्न त्या फिल्डांतल्या एक्सपर्टानूच सोडूंक जाय म्हणून. बरें, ही खरी खबर की टुरिस्टांनी बिकिनी घातल्यार जाता, बट इट हॅज टू बी गव्हर्मेंट सर्टिफायड बिकिनी, म्हणजे तेजो डिझायन बीन आर्किटेक्ट आसता तेणी बीन केलेलो, पास केलेलो असो आसपाक जाय. बट इट इज एट फायनल स्टेज. या सीएमाची मान्यता आसा ह्या गजालींक? हॅज ही एग्रीड? सीएम हॅज एग्रीड. सर, आणि व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्विमसूट अँड बिकिनी? ते सीएमाकडे विचार. बेटा आधी कित्याक जाऊन दी मरे, येवन दी मरे. पिंक स्लिप्स, पिंक स्लिप्स, पिंक स्लिप्स, हेचेर तुमचे कितें म्हणणें? ना हांवें पळयलां तें. सर सनी लिओनीचे पिंक क्लिप्स न्ही, एम्प्लॉईंग दिता ती पिंक स्लिप, कामावरसून काढून उडप. सर, तुम्ही तुमच्या पक्षातल्या आमदारांची गॅरंटी दितात? हांव कोणाची गॅरंटी दित ना, समजा तें. हय तेच. तुम्ही एक बारीक पळयला ह्या असेंब्लीन मायनिंग बेल्टांतले आमदार सीएमाचेर ह्या फावटी सीएमा कडेन बरेच आक्रमक जावन उलयताले न्ही. बारीक पळयला तुम्ही सगळे गणेश, निलेश, सुभाष. हांव पळयतो आय वॉज डिसअपॉयंटेड. डिसअपॉयंटेड जावपाचें? अरे फ्रांसीस डिसोजा सारकेलो सिनियर मोस्ट लिडर जाणून बुजून कॉन्ट्रोवर्सी करता तो, तेणी केली. बट व्हॉट इज युअर एडवायस टू फ्रांसीस डिसोजा? यू आर डेप्युटी सीएम. एज अ मिनिस्टर आय शूड स्पीक मिनिमम, आय बिलीव्ह. समजा आमदार असताना उलयत रावप. आणि ओपोजिशनान असताना रुलिंग पार्टीचे तुम्ही भरपूर स्कॅमा त्यांना सोदून काढलेली हा, याद हा आमकां. आता करप. हा आता करप? Just imagine. मित्रांनो, पयलींचो PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव जायका प्रोजेक्ट करतालो, आणि आताचो PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर सुद्धा तेच जायका प्रोजेक्ट, म्हणजे ती जायका प्रोजेक्टाची माळ काढून सुदिनाच्या हातीन दिल्या कितें? बरें, दोगांचे विचार ह्या बाबतींत कशे जुळटात? म्हाका काय कळना. जायका येयले म्हणटा सगळ्यांचे विचार बरें. दीपक बाब, सुदीन आणि चर्चिलाचे विचार जायकाच्या बाबतींत कशे जुळटात? आय थिंक इट इज अ सोशल वर्क फॉर देम, आणि त्यातून त्यांना फायदो ना, बट इट इज अ सोशल वर्क. सोशल वर्क जाल्यार असो मिश्किलपणे मिश्यांनी कित्याक आसपाक जाय तुका? कितें आनी भानगड? दीपक सांग, आनी भानगड? फक्त सरकार करू शकना. बरें, प्रियोळ मतदारसंघान बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक तुमचो खणखणीत संदेश कितें? त्यांनी एक्टिवेट जावचे. एक्टिव्ह जावचे? बरें, म्हाका एक सांगा, तुम्ही हमशकल्स पळयले खंय? पळयले तुवें? हाव इज इट? सो हॉरिबल. हें मात सारकें. सुदिनाक, पर्रीकाराक, मांद्रेकाराक, फ्रांसीस डिसोजाक, दिलीप परोळेकाराक, मिलिंद नायकाक कितले बऱ्यातले बरे जोक सांगले सुद्धा ते हासना केन्नाच. हेच्या वयसून एक गजाल कळून येता, ती म्हणजे की गव्हर्नमेंट इज व्हेरी सिरियस. सारकें रे बाबा. आणि एक लास्ट विचारता, हो नवो बिकिनी कायदो गव्हर्नमेंट विल ट्राय टू इम्प्लिमेंट 100%. बाप रे, ह्यान कितें? Just imagine. आयज एक गजाली जावपाक लागल्या पळय जस्ट इमॅजिनान. म्हाका दिसता आनीक कोणाक काय विचारपाची परिस्थिती ना आमची. पण गव्हर्नमेंट इतले सिरियस ना जितलें तो म्हणटा. पळय एसेंब्लीनूच तुमी पळया न्हू, कितल्या फावटी हांसपाचे ओकेजन आयले आमचेर. एसेंब्ली म्हणजे आतां जवळ जवळ तितूंतले जर जोक्स काडीत आनी हांसपाचे ओकेजन काडीत जाल्यार एक 1.5 वर बीन एसेंब्ली सिरियसली काम करता, नाल्यार बाकीचे सगळे जोक्स.
कारवारचो मनीस 1-1.5 तासा भितर पावतो. खंय indirectly supporting Mopa. इट इज माय बेबी. I agree. Only you accepted it after elections. You didn't accept it during election. It is I your have not baby. mentioned- आम्ही इलेक्शनाक जेन्ना भाशण करपाक वता तेन्ना पयलें भाशण तुजें बरें आसता, बेस्ट आसता. 2 प्रकार हांवें पळयले. भाशण केलें रे केलें की फुडल्या मिटिंगेक तुजे जेणे आयकलेले आसता पळय डायसार ते तुजे सगळे पॉयंट तो उलोवन मेकळो जाता. त्यामुळे तुका शेवटी उलयता आसतना कांयच उरना शिल्लक. आनीक प्रकार आसा, काही फॅन्स असतात, म्हाका चड प्रॉब्लेम आसा ते. हांव वता थंय म्हज्या फाटल्यान वता आयकपाक भाशण आनी हांव जोक मारच्या पयलीं आपूण हांसपाक लागता. आतां आमी कितें नवे नवे जोक प्रत्येक भाशणाक हाडटले. थोडेसो फरक सुद्दां केलो जाल्यार हे समोर बसता आनी खे खे करून पयलींच हांसपाक सुरवात करता. तांकां तो जोक तकलेन येता फाटल्या भाशणांच्यान. मराठीचेर अन्याय जावंक दिवचो ना हाची झगडी हांव गरज पडल्यार कोंकणीन करतलो. म्हाका दिसता हाचो अर्थ कळूंक जाय. अरे हांव घरा कोंकणीच उलयतां पण म्हाका मराठीचो तितलोच अभिमान आसा आनी हांव हांगा मातसो आडखळटालो मराठी उलयता आसतना. मुंबय उलयत, पुण्याक उलयत जर तूं जाल्यार कोणाक चॅलेंज दिता हांव गोंयकार म्हणून सांगचें म्हणून. इवन गोंयकार करतात ती मिस्टेक करिना हांव. म्हणजे गोंयकार म्हणटा कितें, आज मला थंडी झाली. मराठीन थंडी शब्द हो फक्त वाचता, थंडी जायना, ती सर्दी आसता. सर्दी पडसे जाले म्हणटात. पण गोंयकार पुण्याक गेलो की हमखास म्हणटा मला आज थंडी झाली. तो विचारता आयज गरम जाता उकडटा आनी तूं थंडी जाली खंयचें म्हणटा काय म्हणून. ताका कांयच समजना. चर्चील आलेमाक भितर उडी मारपाक मेळत ना, माकडाचेर उडी मारूंक लागली भितर. त्या आजूबाजू आशिल्लीं सगळीं माकडां त्या हातून देवन फर्स्ट क्लास न्हांवपाक लागली, स्विमींग करपाक लागली. म्हणून तो ट्राय करचो पडलो. आतां कितें तरी उपाय करून तो, पण तो चालू केलो म्हणून कोण स्विमींगाक येतलो का. गोंयकार कितें वता ते स्विमींगाची प्रॅक्टीस करपाक वता काय कितें. खंय कितें मानप हें सुद्दां एक एकदां अक्कल नासता. लिडर ऑफ ओपोजिशन हांवें नायसली मॅनेज केला म्हणटा. ना ते ऑफिसर एक ऑफिसर तूंय बरो म्हणटा आनी आमगे लिडरूय बरे म्हणटात. सो आय थिंक यू ऑल एक्झॅक्टली नो वॉट टू गेट फ्रॉम दोज ऑफिसर्स. You should have capacity of getting the officer to deliver. Motivation sometimes also comes from Kailathe. विधानसभेच्या अधिवेशनाचीच वाट पळयत आसता प्रश्न विचारपाक. मदीं तो चौकशीच करिना. मदीं तेचें लक्ष प्लांटेशनाचेर आसता दिसता. स्पीकर सर, तुम्ही डेटी दितात त्यो, तुम्ही डेटी दितात त्यो. नाही नाही, तुम्ही डेटी दितात त्यो हांव फॉलोअप करतो म्हणून डेटी दितात काय तुम्ही गव्हर्नमेंट दिता. प्रत्येक पावटी डेटी म्हाका दिलात हांव फॉलोअप करतो म्हणून दितात काय तुम्ही डेटी दिता पळय उद्घाटनाच्यो कशी दितात. तुम्ही गव्हर्नमेंट डेटी दिता न्ही म्हाका. प्रत्येक वेळा पावटी डेटी दिलात, 6 पावटी डेटी दिलात ते हांव फॉलोअप करतो आनी तुम्ही उद्घाटन करता म्हणून तुम्ही डेटी घातली ती म्हाका. फुडलो विषय जाय जाल्यार हांव उत्तर दिता. मान्य मंत्री स्पीकर सर, पुरात जालें न्ही. तूं योर आयकना. मातसो ऑनरेबल मिनिस्टरान हांव दिल्ल्या उत्तराचेर मातशी नजर मारची. ऑनरेबल MLA मातसो मिनिस्टर म्हटल्यार बरें दिसता न्ही. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. स्पीकर सर तो ज्या पद्धतीन उलयता पळय म्हाका लागना 4 ऑगस्टा नंतर SPCA ज्या प्रमाणे नेक्स्ट क्वेश्चन अननेसेसरी डिस्कशन. वॉकआउट बी करतले जाल्यार उत्तर दिना. दीसभर करतले जाल्यार तो इज व्हेरी हॅपी. ना उत्तर सारकें दिना जाल्यार मागीर वर्कआउट करया. देयर इज नो प्रॉब्लेम. उत्तर सारकें दी. ताका एखादें लज दिसता आसतना उलोवपाक. पण प्रश्न बिकिनीचेर आहा. बिगिनीचेर लस कित्याक स्पीकर सर, लस कित्याक लस काय ना. उत्तर दिता मरे. ना स्पीकर बेस्तो हें कोन्न नाका, बेस्तो डायवर्ट कोन्न नाका. इट इज व्हेरी क्लियर. I don't get that local channel, so I don't watch local channel. But I saw 17 newspaper, all have different interpretation. So I can't make any, पयलीं वागातोरा एका जाग्यार न्यूड बीच आशिल्लो. Some people think that pop culture म्हणजे पिवन टायट जावन धुमाकूळ काडप. आनी थोड्या लोकांक पॉप कल्चर म्हणजे फ्रीली पबान वचून ड्राफ्ट बियर पिवप, बरोबर कितें खावप, थोडेशें डान्स करप, हे थोड्यांक दिसूंक शकता. स्पीकर सर, आय हॅव नॉट सेड दॅट. स्पीकर सर, आय प्रोटेस्ट स्ट्रॉंगली. स्पीकर सर तू बस हांव उलयता. स्पीकर सर हांव उलयता. म्हाका तुवें अधिकार दिल्लो आसा उलोवपाक. ताका बस सांग स्पीकर सर. तो मदीं कितें उलयता सर. स्पीकर सर तो मदीं कितें उलयता. तो मदीं उलोवपाक येना स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव दुसरें आनीक सांगूंक सोदता की इलेक्शनाक कित्याक पडलो हाजेर जाय जाल्यार हाफ एन अवर डिस्कशन घेवया.
स्पीकर सर घ्या सर. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर. बेकिनीचें उलोवपाचें कांयच कारण ना. In fact, our roads need a full dressing of good tar, smooth tar, which is called hot mix. Instead, it has scanty tar. On the side shouldering is getting washed off, which I pointed out in the calling attention. What does it show? That means little bit is remaining. Because little bit why it is remaining? Because he is concentrated on bikinis instead of concentrating on the full dressing of the road, putting good bitumen and tar. हांवूय रिजायन जाता. चल सगळे रिजायन जावया. फूल हाऊस रिजायन जावया अँड लेट अस क्रिएट अ कॉन्स्टिट्युशनल डेडलॉक. दामू थंय बसल्या जाग्यार गुदगुल्यो जाले आसतल्यो. आणि मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपोवया. म्हाकाय वायट दिसता वचपाक पण कितें करूं, टायम जालो म्हणटो वयचोच पडटा. पण या येतलो न्ही हांव परत फुडल्या आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30 याद दवरा टायमींग. आनी कितें सांगपाक जाय म्हाका मेल करपाक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in. तोपर्यंत तुमचो इश्ट म्हणटा, तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. बाय बाय, टेक केअर. Just imagine.